वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? फाटल्यान एक बसला. हाय म्हण. सो आयज असा ट्यूजडे 19 डिसेंबर आणि आयज असा गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ती दिन. ओके, सो आमचं सकाळ सकाळ झाला. सकाळ जाऊ ना, दंपार झाली, 1 झाली. आयज सगळ्यांना गोवा मुक्ती दिन म्हटलं न्ही, सगळ्यांना लेट उठला. एक्चुअली रिती पप्पा काल रातचो लेट येयल्लो. सांगलें तुमकां न्ही, रातचो 12 तो इव्हेंट सोंपता हाडपाक गेलो म्हणून रातचो 2 घरा येयलो. सो तो 12 उठलो. सांगू शकता की असं 3-4 दीस इव्हेंट असलेले सारखे न्हीद पडोंक ना म्हणून आयज तो 12 उठलो. हो खंयच्या इव्हेंटाक गेल्लो? होय 12 उठला. हां, तू खंयच्या इव्हेंटाक गेल्लो रे? खंय कामाक गेल्लो तू काल? हां, खंय खंय? होय 12 उठला. तुका न्हीद येता? ताका सांगलेलें रातचे बेळा फाल्यां बेगिना उठ, मातशें स्टडीज करया. उठला 12. बापूय आनी चेडो. बापूय तरी सोड, कामाक गेल्लो न्हीद ना म्हणून. होय उठलो 12 जालें. हांगाच 1 जाली. सो मम्मी कितें करता दाखयता तुमकां. आयज कांय स्पेशल ना, कित्याक कालचे कुळीद सार आनी कुळीद भाजी आसा. कितें तो वांकडे करता? हो पळय. कांय ना स्पेशल, कालचे सगळें आसा. आनी आयज संडे बांगडे हाडलेले. सो 2 बांगडे आसा. म्हटल्यार आतां ते करया, खावया. कितें बेश्टें आनीक बेश्टें केलें न्ही सगळें उरता. सो रातचें कितें पार्सल हाडया न्ही, कितें रस ऑमलेट बी कितें घेवन येवपाचें रातचें. ओके, सो मम्मी म्हणलें आतां आपूण थोडे सोलकडी करता आनी 2 बांगडे फ्राय करया. ओके, सो या किचनात दाखयता तुमकां मम्मी कितें करता. तेव्हा बसला हांगा. सो मम्मी हांगा कितें करता. हाय मजा, हाय म्हण सगळें. आनी म्हण सगळ्यांक गोवा मुक्ती दिनच्या हार्दिक शुभेच्छा. ओके, सो हांगासर न्ही पळय सगळें आसा कालचें. कुळदाची भाजी आसा, सार थंय पडला. आतां म्हणपाक लागली थोडे आपूण सोलकडी करता. ओके, आनी हांगा बांगडे पळय 3 बांगडे आहा. बरें मसाला लावन दवरला. तो जालें हेचें जेवण. सो आनीक बेश्टें केलें बी न्ही तशें उरता. सो आहा तें पयलीं खाली करया, हय का न्ही, कित्याक वेस्ट करूंक जाय. ओके, सो सांजचे हांव पणजे वयतलें आयज शॉपिंग करपाक क्रिसमसाचें. ओके, आयज सांजे वयतलें हांव. रिती पप्पाक फ्री नाका आयज, पण तरी म्हटलं हांवें आकाशाक तरी धाड, गाडी घेवन आमी वयता. कित्याक थोडे दीस उरला. सो आनी म्हाजे प्लॅन आसता जेन्ना हांव विडियोज करता पळय, म्हाजे प्लॅन आसता बाबा आयज खंय वचपाचें, आयज कितें करपाचें. इफ ते प्लॅन जायना जाल्यार म्हाजे सगळे प्लॅन आहा पळय फ्लॉप जाता. सो हांवें म्हटलें तूं ना जाल्यार आकाशाक तरी धाड, आमी वयता गाडी घेवन. ठीक आहे? हय, मम्मी हांव. हय, तूं येवकूच जाय. ओके, सो आयज न्ही हांव एक रेसिपी शेअर करता. सो आयज एक पुडींग करता हांव, कॅरेमल पुडींग. ओके, रितिकाचें फेवरेट तें कॅरेमल पुडींग, आमकां सगळ्यांक आवडटा कॅरेमल पुडींग. ओके, तो एक रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता. ओके, करतली हांव. शर्ली, सो म्हाका न्ही कालचे विडियोन कमेंट केल्ले शर्ली न्ही नाचण्यो खंय म्हणजे भिजोवन कोंब हाडून मागीर मातीन घालप खंय. सो नेक्स्ट टायम शुअर तशें करतलें हांव. ओके, म्हाका तशें खबर ना की हांव हयच घालता मातयेन, डायरेक्टली मातयेन घालता आनी जाता बरें जाता. सो नेक्स्ट टायम हांव तशें करतलें, कोंब हाडून करूंक जाय खंय, म्हणजे कोंब हाडून मागीर मातयेन घालतलें. खबर नासलेलें. सो थँक्यू. ओके, नेक्स्ट टायम शुअर तशें करतलें हांव हयच घालता. पण लास्ट टायम हांवें जावंक ना कित्याक ते एक्सपायर नाशणी आसलेले, म्हणजे ते एक्सपायर जालेले, म्हणजे पिड्ड्यार जालेले म्हणून लास्ट टायम ते ग्रो जावंक ना. हळशीच्या पयलीं न्ही हांव हयच मातयेन घालता डायरेक्ट. 1-2-3 दिसांनी जाता, बारीक बारीक येता. ओके, आतां सकाळीं ताका उदीक घातलां, स्प्रे केला हांवें उदीक. ओके, पळोवया आतां. टेन्शन पडटा म्हाका, जायना जाल्यार आनी टेन्शन. पळोवया कशें. सो आयज जें पुडींग आसा न्ही हांव ताती घालून करतलें. ओके, आनी क्रिसमसा दिसाक न्ही हांव ब्रेड पुडींग करतलें, एगलेस, कित्याक आमचो सोमवार क्रिसमस. ओके, खूब सिंपल आसा, इजी आसा. कोणें करूंक ना न्ही आजून पर्यंत, एकदां ट्राय करा, तुमकां खूब आवडटलें. भुरग्यांक तरी खूबच आवडटलें. ओके, सो हांगासर न्ही थंय काडून दवरला हांवें. ओके, तुमकां दाखयता हांव. सो भितर एक बाल्कनीन न्ही एक एम्प्टी पॉट आसलेलें. एम्प्टी पॉट म्हणजे माती आसलेली भितून. तितून न्ही हांवें हें घातलेलें, मूग. बरें जाला, दाखयता. तितून न्ही पुदिना आसलेले, पुदिना ते कितें जालें, पुदिना सुकले म्हणून हांवें न्ही बेश्टे मूग घातलेले. बरें जाला, मातशें सुकला ते. पळय मातशें सुकला ते, थोडें सुकला पळय. बरें जाला पळय, बरी दिसता. मम्मी केन्ना घालता अशें मूग बीन बेश्टे उडयता कुंडेन, पूण जाता. आनी आज 2-3 दिसान जाले सामकें वारें सुटला सारकें.
बरी दिसता बरें इतलें धाकटें आसलें बरें व्हडलें आसलें. ऐकता एक कितें तरी आयडिया केला हांवें मातशें हांगा बेगिना. सो एक्चुअली एक प्लॅनिंग केला आमी. ओके सो हांगासर न्ही तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर. सो हांवें दिवाळीक ते आर्टिफिशियल मॅरिगोल्ड घातलेले न्ही दाखयता तुमकां. सो हांगासर न्ही हांगा एक कॉर्नर आहा थंय एक आहा थंयसर न्ही हांवें दिवाळीक आर्टिफिशियल हें घातलेलें मॅरिगोल्ड. सो हांवें चिंतलां की पणजेसून न्ही असले हाडपाचे. कितें म्हणटा हेका म्हाका मातशें कमेंट करा असले हेका कितें म्हणटा. असले हाडपाचे ओके असले हाडून हांगासर एक घालपाचें आनी थंय घालपाचें सामकें बरी दिसतलें. कितें पळोवया आतां खंयचे खंयचे न्यू कितें येयला मार्केटान पळोवया. हय आतां हें सगळें म्हाका दिसता ओल्ड जाला. लायट गेली ओके सो पळोवया. असले नाका असले म्हाका खूब आवडलें हें आनी वायट नाका कित्याक सायडीक वायट आहा न्ही. दुसरें कितें तरी पळोवया. होय बरो आहा पळय असलो भितरलो. आतां हो बरो आहा पळोवया खंयचें बरें आहा पळय तें हाडया. ओके थंय एक घालया आनी हांगासर एक घालया बरी दिसतलें मातशें. आनी हांगासर म्हाका मातशें की थोडें डेकोरेशन करूंक जाय हांगासर. पळोवया आयज तेन्ना कॅन्डल्स बिंडल्स हाडूंक जाय. आनी आयकता हें सामान बिमान हाडूंक जाय. हेजें सामान बी आसता पळय म्हाका हात लावंक भंय दिसता. मागीर बॉब मारता कित्याक हात लायले. प्रोजेक्टर न्ही तेन्ना दवरल्यार बरें. सो आतां सांगलां मातशें क्लीन करून दवर म्हणून. सो कॅरेमल पुडी न्ही हांव मागीर करता. ओके सो रिती पप्पाक न्ही जेवण वयतलो खंय तो. सो हांव फटाक सोलकडी रेडी आसा शीत रेडी आसा. आतां न्ही हांव नुस्तें फ्राय करता. सो जेवण वयता खंय तो काम आहा ताका. ओके मागीर सुशेगाद जेवण मागीर करतलें हांव पुडी. ओके सो हांगासर बांगडे फ्राय रेडी आसा. आनी हे जे आहा पळय हेका म्हणटा न्ही बटरफ्लाय फीश फ्राय. म्हणजे बांगडो न्ही मातसो स्प्रेड करून न्ही मदीं फ्राय करूंक जाय. तितून न्ही खावपाक बरें लागता आनी मसालो बी न्ही सगळें भितर वयता. अशें न्ही मम्मी खूब आवडटा. मम्मीन एक अशें फ्राय केलां हें पळय बरें अशें मसालो लावन न्ही फ्राय करूंक जाय. आनी आयज बांगडो फीश फ्राय हांवें खोबऱ्या तेलान भाजलां. ओके सो डन जालें जेयता आमी. ओके ओके तो जस्ट जेवण जाल्लें आसा. ओके और सोलकडी आनी बांगडे फ्राय आसले न्ही आनी विचारपा नाका जेवण बरें वयता. ओके सो मातशें जेवन न्ही ती कशें मातशें होमवर्क घेतालें हांव थोडे वेळ स्टडीज घेतालें जालें तेजें. ओके आतां आमी करया कॅरेमल पुडी. ओके दवरला गॅसीर. ओके आतां तातूंत घालता 1/4 कप शुगर. ओके आनी हितून हांव उदक बी कांय घालचें ना. ओके ते हिटानूच न्ही मेल्ट जातलें साखर आनी आमकां कॅरेमलायज करूंक जाय. म्हणजे थोडें मातशें ब्रावन जायसर न्ही आमकां साखर न्ही मेल्ट करून घेवंक जाय. ओके चडूच ताका ब्रावन करनाका डार्क करनाका कित्याक मागीर खाताना न्ही मातशें कडू लागता. ओके सो हें परफेक्ट आसा. ते हिटानूच ते मेल्ट जातलें. तुमी जाय जाल्यार उदकूय घालूं शकता तशें कांय ना. हांव उदक घालचें ना. सो तुमी पळोवंक शकता साखर न्ही मेल्ट जावपा येयला हें पळयात. आनी उदक बी कांय घालूं ना हांवें. सो हांगा पळयात बरो कलर येयल्लो आसा आनी मातशें मदीं भितर साखर आसा. ओके ते बरें मेल्ट करून घेवया. सो हांगा पळयात शुगर न्ही बरें मेल्ट जाल्लें आसा आनी आमची कॅरेमल रेडी आसा हांगासर. ओके ताका एक टिनान न्ही ट्रान्सफर करून घेवया. सो आतां हेका न्ही हितून ट्रान्सफर करता आनी ताका न्ही सायडीन सगळें अशें स्प्रेड करून घेवपाचें. अशें सांबाळून करूंक जाय कित्याक गरम आनी तें खूब ताका लागून. ओके सो हें डन.
ओके पळय ताका अशें बरें स्प्रेड करून घेतला. आतां एकानी आमी गरम आते ओके सायडीन दवरपाक जाय ओके सेट जावपाक ओके. सो आतां करे फुडलो प्रोसेस. हांवें बाउल घेतला ओके तातूंत घालता 2 कप दूध. हांवें 2 कप दूध घेतला. आतां घालता 1/4 कप शुगर ओके. आतां घालता हांव ताती हांगासर हांवें 2 घेतला ओके. आतां तातूंत आतां बरें मिक्स करून घेवया. बरें ताका मिक्स करून घेया. सो हांगासर न्ही बरें पळय ताका मिक्स करून घेतला हांवें आनी शुगर बीन बरें मेल्ट जाल्लें आसा ओके. आतां तितून घालता हांव वनिला ओके. तो वनिला घालपाचें एक ऑप्शनल आसा कित्याक थोड्यांक न्ही तो ताचो स्मेल बी आवडना ओके. सो थोडेशें घालपाचें सो तुमकां बरें एक वनिला फ्लेवर मेळटलो खाताना ओके. बरें एक मिक्स करून घेया. सो फायनली रेडी आसा ओके. आतां न्ही हेतून ट्रान्सफर करया. सो हांगासर न्ही हांवें उदक दवरला. उदकाक न्ही मातसो बॉयल येयला म्हणजे उदीक गरम जाल्लें आसा आनी मदीं न्ही हांवें एक स्टँड दवरला. आतां हें न्ही दवरपाचें भितर ओके. ताज्या वर न्ही एक प्लेट धापता. तो लीड धापता हांव आनी हांगासर न्ही आमकां न्ही हें 15 ते 20 मिनटां लागतले कूक जावपाक ओके. हांगासर न्ही 20 मिनटां जाल्लीं आसा ओके. चेक करया. सो चाकू घेवन न्ही आमकां चेक करूंक जाय ओके. हे पळय सारकें क्लीन येयला चाकू. सो हें जाल्लें आसा ओके. तो गॅस बंद करता. सो हांवें हांगा काडून दवरला ओके. हें आतां न्ही पयलीं मातशें थंड जावंक जाय ओके. थंड जालें न्ही मातशें ताका मागीर फ्रिजीन दवरूंक जाय 1 वर ओके. 1 आवर ताका फ्रिजीन दवरूंक जाय मागीर खावपाचें ओके. सो आतां हें सद्या खूब गरम आसा ताका आतां मातशें थंड जावं न्ही ओके. सो मागीर न्ही ताका फ्रिजीन दवरतलें ओके. सो आतां जालीं आसा 5 ओके. सो आतां आमी रेडी जाता पणजे वचपाक. रितीक पप्पा येना. आई येना आमी दोगां वयता ओके. आनी रितीक पप्पा येना सो सांगला हांवें आकाशाक धाड म्हणून ओके. तयार जाता ओके. 5:30 भायर सरता आमी ओके. तो हें हांव मागीर रातचें येवन आमी कट करून खावया ओके. सो आमी हांगा रेडी जाल्ले आसा आनी हेणें म्हाका धोका दिले. आपूण येना हांव पावलो आकाशाक घेवन वचोवपाक पावलो. आतां म्हणटा आपूण येता खंय. केन्सल जालें हें काम ओके. तो आसल्यार म्हाका बरो पडटा ओके. सो हांव आतां न्ही सो हें आतां कॅरेमल पुडींग न्ही एका फ्रिजीन दवरता ओके. मागीर रातचें खावया. ओपन कर रे फ्रीज. जागो आहा मरे फ्रिजीन. आमच्या फ्रिजीन जागो उरना. आसा आसा धरलें चल बंद कर. मम्मी हांगा बॅग काडून दिता. रितीक पप्पा म्हटल्यार व्हडलो बॅग दी. खंयचें बॅग घे दी हांगा दी हांगा दी. आयकता राव रे मातसो. हें बॅग जाय हो पळय. हें बॅग ना खंय कितें आनी व्हडल्यार सा काडटा राव. ना घे जालें पुरो पुरो. चल या 5:30 जालीं चला. च्या पिले आमी. नेवऱ्यो खाताले पोट भरलें नेवऱ्यो खावन. आयकता नेवरी आवडले टेस्टी. 2-4 खाले रितीक पप्पा नेवरी. पळय उठता का ना पळय पळय. हांव च्या पिवंक बसलेले हांव च्या पिवंक बसलेले. उठ 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 बिगने बिगने पी खंय. आतां म्हाका च्या पिवून जालें आनी हेजे मोबायल सोंपना. चल चल बिगने चल. सो पावली आमी पणजी. खूब रश आयज म्हणजे ट्राफीक खूब आसलेलें कित्याक आयज हॉलिडे न्ही. पार्किंग बी फूल. चल जालें चला. रितीक पळय सांताक्लॉज पळय बरो न्ही. आनी हें पळय रेंडियर. सो मार्केट सामको चकाचक हें जाला सारकें लायटींग बरें दिसता पळोवपाक. अशें या कशें या हांगा या पळय खंयचे
आं ओके ते खंय लायतलो तू हांगा एक बरें ती व्हायट कलर हे असलो एक कलर हा तो एक कलर हा आणि वर एक हा सिल्वर रेड रेड हो पळय बरा कितें वाव हे पळय हे पळय कितले बरें आहा पळय बरें व्हडले आहा ते वयर सामके व्हडले आहा No, you cannot hold it in your hand. Let us see, no? Wait, you see. आता आम्ही 99 सेल हा पळय थंय वयता थंय पळोवया कितें बरें बरें येयला लास्ट टायम आसतले आमी गणपती हाका दिवाळी येयल्ले पळय तेन्ना बरें बरें येयल्ले सो पळोवया आतां आनी कितें आहा तें ओके हे 99 रश पळय कितले आहा जागो ना भितर वचपाक स्टार घेता म्हणटा न्ही ऑलरेडी एक आसा स्टार लायटिंग पळय बरें येयला प्लास्टीक ते कितें करता ऑलरेडी न्ही आमगेर आसा एक स्टार सो आनी 2 बाल्कनी घालपाक जाय तेका सो पळय सो म्हाज्या घराडे क्रीब आहा पळय ते हांगच्यान घेतलेले हांवें म्हाका 3-4 वर्स जाले आनी हो ताजो फ्रेंड तो न्हू श्रीनाथ तुजो फ्रेंड न्ही तो हे पळय न्ही सायडीक आसूं वाव हें बरें आहा न्ही बेल कितले व्हडले आहा पळय नाका आसा मेळ्ळे बरें दिसता हय बरें बरें मम्मी रे मम्मा येवंक ना घरा आहा पळय हांगा कितें आसा पळय बरें आहा बरें खंय जावपाचें ओके हे बरें येयला पळय रेनडियर बरी दिसता न्ही स्टार लायट सोदता सो आमचे घरा आहा ते वॉर्म लायट आहा वॉर्म सो हांगा सगळें कलरफूल आहा आमकां कलरफूल नाका आमकां सो लास्ट टायम मेळ्ळा आमकां वॉर्म लायट हय बरें आहा पळय हो बरो आहा न्ही हय बरो आहा तोय बरो आहा आनी हांगा न्ही रेडीमेड हें मेळटा ग्रास डायरेक्टली न्ही घालपाचें हें पळय रेडीमेड ग्रास ते ग्रास ग्रीन कलर रेडीमेड घालपाचें डायरेक्ट पळय बसला हांगा धांवले रेडीमेड कशें आहा तूं सगळें हाय म्हण धांवले पळय हां जालें येयलें तूं युट्यूबार पळय हांगाय आहा पळय कितले क्रीब सामके बरें दिसता न्ही क्रीब ऋत्वीक हांगाय आहा खूब आनी हांगा सगळें म्हाका तें हें घेया लांबपाचें ते एक उरलां आमचें घेवपाचें वाव हें बरें आहा पळय वाव दिसता न्ही रातलें नाका हें कशें 700 सो हांगासर एक स्टार दाखयता तुमकां स्टार पळय बरो न्ही हें कशें हेजे 1300 बरें घट आहा ते आं हो म्हाका खूब आवडलो कशें रे खंय गेलो कोण ना कितें हें कशें कशें 1450
सर एक बरे हा पळय फेसिंग ते कसो ओके करून क्लाइम करता सांता क्लॉज अच्छा ओके वाकडो करून जाय तो वयर चडटा वयर चडटा कितले म्हटले 26 2600 तुका जाय लास्ट प्राइस पळयता डिस्काउंट कितें आवडलो आले असली पीस कितें उरका उरले एकदा ते उरले सामके बेस्ट हा इंडियन सो पावली आमी आत्ता घरा ओके सो हांवें कितें कितें शॉपिंग केलां पळय क्रिसमसाचे आयज दाखोवचें ना हांव ओके ते व्हिडिओ व्हडले जातले ओके तुमकां फाल्यां दाखयता फाल्यां नाल्यार परवा ओके फाल्यां दाखयता तुमकां चड करून ओके थंयच्यान येवन न्ही पणजीसून येवन न्ही मागीर आमी जुडियोसान गेल्ले एका क्रिसमसाक कपडे घेवपाक एका स्कुलान न्ही सॉक्स हाडला तर क्रिसमसाक हें आहा क्रिसमस सेलिब्रेशन स्कुलान सो तांकां न्ही रेड व्हायट नाल्यार ग्रीन कलरचे शर्ट जाय सो ते नाचतले सो येयले आमी परत ओके सो येताना आमी रस ऑमलेट घेवन येयला ओके तो रस ऑमलेट खाता ओके आनी मागीर पुडींग पळोवया कशें जालें तें आहा फ्रिजीन मागीर पुडींग कट करया ओके तो हांव मातशें फ्रेश जाता ओके सो आतां आमी बसला आमी रस ऑमलेट खावपाक रितीक पप्पा न्ही भायर गेला आतां केन्ना येतलो खबर ना आमी म्हटलें खावया भूक लागला हांगासर आनी पणजे मार्केटान इतले बरें बरें सामान येयलां न्ही क्रिसमसाचें कितें घेवं कितें नाका अशें जालां म्हाका सो दीस टायम न्ही मातशें कितें बरें न्यू न्यू घेतलां हांवें ओके बरी दिसता खंय दिसता की थंयच बसोंक खंय दिसता इतलें बरी दिसता लायटींग बिटींग कलरफूल सामकें ओके सो ओके दाखयता तुमकां आजचें आमचें रस ऑमलेट सो हें आसा रस ऑमलेट आनी पाव आनी तो न्ही रस ऑमलेट न्ही रस न्ही भरपूर दिता चिकन ना तुका मेळोंक ना घे जाल्यार तुका चिकन जाय घे तेणें घालून दिसता चिकन जाल्यार घे चिकन खाता खंय तूं ओके ग्रेवी सामकी भरपूर दिला हाणें बरें आहा बरें आहा ती ग्रेवी न्ही भरपूर आसता आनी बरें आसता खावपाक टेस्टी आसता ओके आनी पाव पयलीं एक पाव खाता हांव मागीर पळोवया ओके खाता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके तूं चला पुडींग कट करया रितीक थारो ना रितीक बाबा आजून येवंक ना अजून सांग म्हटलें चल पुडींग कट करया म्हणून जॅम येता पळय पुडींग सारकें सॉफ्ट जाला म्हणजे बरें हालता शेकी शेकी ओके ओके सो ओके प्लेटींग घालता आतां सायडीन पयलीं कट करूंक जाय तुवें ओके अशें ताका चाकून न्ही सायडीन तुवें न्ही फाटीत लागला हय कितले खाता पळयता हांव देवा पाव जाल्या पळय उरा रे फायनली जाल्या सामकें बेस्ट जाला न्हू ऋत्विक बरें जाला राव राव मातसो राव बरें जाला तूं कट करया पयलीं ऋतिकाक दिया सगळें एकूच ते बरें बेस्ट जाला न्ही ऋत्विक ओके सो मम्मी दिता आवडले मम्मी घे आई थँक्यू खंय आवडले रे सामकें बेस्ट जाला न्हू ऋत्विक सो जेन्ना तुमी कॅरेमल पुडींग करता न्ही थोडेशें हें घाला वनिला एसेन्स तातीचें स्मेल म्हणजे टेस्ट येना न्ही गे वनिला एसेन्स घातलें सामकें बेस्ट जाला पळय आनीक जाय हें आनीक जाय आई आवड गे बरें आसा टेस्टी हेजो सेकंड राउंड सावकोस का ऋतिक पाता येयलो बरें जाला आवडले ओके हांव न्ही हांगासर स्टीम घेता म्हाका न्ही तकली सामकी जड जाला असं आता जेन्नाय म्हणजे तकली बीन जड जाता न्ही हांव स्टीम घेता मातशें बरी दिसता ओके सो एंड करया व्हिडिओ सो चला आयज ब्लॉग हांगाच एंड करता ओके व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज व्हिडिओ लायक करा शेअर करात आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा ओके शी कितें नाक करता तर मेळया फालच्या व्हिडिओ फाल्यां मातशें सेलिब्रेशन टू सेलिब्रेशन फाल्यां दोन सेलिब्रेशन
तोंड सारखी कर ओके तर चले बाय म्हण ओके. व्हिडिओ आवडला जाल्यार व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा ओके. तर मेळ्या फाल्यां खालच्या व्हिडिओन ओके. चला बाय, टेक केअर, बाय म्हणा. बाय. मम्मी थंय वचना, मम्मी भुताय सिरियल पळयता. बाय बाय.